पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागात आमी आसा दोडामार्ग बिचोले हांगासरल्या क्लोव रेस्टॉरंटात। अशें म्हणटात की दुसऱ्याच्या फॅमिलीन कितें चल्लां हें पळोवप बरी गजाल न्ही, पूण जेन्ना अशी फॅमिली आसता ज्या फॅमिलीन त्या फॅमिलींतलो घरकार उत्कृश्ट असो एक्टर तेणे आपल्या एक्टिंगेंतल्यान सगळ्यांचीच मनां जिखल्यात। त्यांच्या घरान चरिल्ली त्याच्या बायले बरोबरची तू मेमे सगळ्यांच्या तोंडाचेर हास्य हाडटा आणि ताच्या माणकुल्या भुरग्यांनी विचारलेले निरागस असे प्रश्न तुमकां गिन्यानाच्यो कांय गजाली शिकयता। ही फॅमिली सोशल अवेअरनेस करता, तशेंच तांचे रिल्स भरपूर व्हायरल जाता। जेन्ना अशी फॅमिली आसता तेन्ना तुमीच सांगा त्यांच्या फॅमिलीन कितें चल्लां हें पळोवप बरी गजाल की वायट गजाल? पळोवप तर जाताच न्ही। हय, आज आमच्या शोचेर अशी फॅमिली येवपाची आसा। अरे, तुमकां तर कळत आसतली न्ही फॅमिली खंयची ती? कळूंक ना जाल्यार पळयात खंयची फॅमिली ती। आपल्या कलेचो समाजान जागृताय करूंक वापर करप हें खरेंच व्हड काम। ते आपल्या पुराय फॅमिलीक वांगडा घेवन आनी हास्याच्या माध्यमांतल्यान करप म्हळ्यार चडूच कठीण। हेच व्हड काम करता फोंडेचो वर्धन कामत आनी फामील। कंप्युटर इंजिनियर बाय प्रोफेशन आनी गोंयांतले नामनेचे नाट्य कलाकार, जाणें कितलींच अवॉर्ड विनिंग नाटकां, कितल्योच नाट्य सर्ती, सिनेमा, एड फिल्म आनी आल्बमांनी काम केलां। तांणी डायरेक्ट केल्ले पयलेच फिल्म उमेश रोखडेच प्रदर्शीत जाता। गोंय महाराष्ट्रान गाजिल्ले आनी इनामां फावो जाल्ले ताचें मराठी नाटक म्हळ्यार फादर। सध्या मुखेलपणान गाजता ते तांची फॅमिली व्हायरल रिल्स। वर्धन मायक्रोबायोलॉजी केल्ली ताची घरकान रुचा आनी इनोसंटली सिरियस पूत आहान आनी विवान। रुचा घर सांबाळून पुताचो अभ्यास, को करिक्युलर एक्टिविटीज पळयता। त्या भायर तांचे व्हेज किचन आसा, जाचेर ते क्लाउड किचन चलयता। जाणून घेवया ह्या गोड फॅमिलीची फुडी सायड। येवकार दिवया आमी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक, गोवाज मोस्ट लव्ड फॅमिली कामत फॅमिली, वर्धन, रुचा, विवान आणि आहान हेंकां वेलकम। हाय, नमस्कार। येवकार तुमकां। फायनली यू आर हियर। ओके, म्हाका दिसता गोंयचे सगळे जे पळोवपी आसा, गोंयचेच न्ही गोंयच्या भायले, तांची तुमी मोस्ट लव्ड फॅमिली म्हणू शकता आमी। आणि स्पेशली दीस टू खुबशे प्रश्न तुमच्या खातीर आसा, पण सगळ्यांक पयलीं सांगा की घरान सगळ्यांक चड कोण उलयता तुमचे चौगा पैकी? वो ताजे चड प्रश्न असतात खूब। आणि लग्न आता कितली वर्सां जाली? 15 जातली या चिचे डिसेंबरान। पडटा या डिसेंबरान 15 जातली। 15 इयर्स। लव मॅरेज की अरेंज? लव मॅरेज। कोणे कोणाक प्रपोज केले? हांवें केल्लें, मागीर ताणें ना म्हटलें, मागीर तेंच आयलें परत। इन शॉर्ट लव स्टोरी आमकां कळ्ळी। आणि इतले वर्सांचो लव म्हणटा, मागीर भुरग्यां बरोबर तुमचें न्यू स्टार्ट जाली विथ रिल्स आतां। यू वर इनटू एक्टिंग। तूं एक्टिंग करियरान कसो पावलो? हांव पयलीं पासून म्हणजे स्टोरी टेलिंग, मोनोलॉग किंवा इलॉक्युशन कॉम्पिटिशन हांगच्यान म्हजी जर्नी सुरू जाली। मागीर हळू एकांकिका आनी मागीर 2001च्यान हांवें नाटक करपाक सुरवात केली। सो फ्रॉम 2001 टील 2023। मागीर ताच्या उपरांत ह्या 2 वर्सांनी कांय करूं ना, बट ह्या 20-21 वर्सांक अरावंड 35-36 सुमार नाटकां केली। तुज्या एक्टिंगेंतल्यान तुवें सगळ्यांचीच मनां जिखल्या आणि रुचाचें मन तशें जिखलें। तें म्हाका अजुनूय सस्पेन्स आसा, कशें मन जिखलें तें खबर ना। ओके, पण तेन्ना पासून एक्टिंगेन आशिल्लो कॉलेज डेज एंड ऑल? हय हय। पण वर्धनाक आमी चडशे सिरियस रोल्सान पळयता, पण एक्चुअल इन रियलिटी वर्धन कसो? सिरियसूच घरान। सिरियस? ते सिरियसच म्हणटा म्हाका। ताजो स्वभाव कसो? तेच म्हणजे आमी एक्चुअली तशें पळोवपाक गेल्यार टोटल मिसमॅच आसा। म्हणजे ते खूब लाफ्टर आणि म्हणजे इवन ते टेस्ट टुवर्ड्स फिल्म, टेस्ट टुवर्ड्स नाटक इज टोटली डिफरंट फ्रॉम मी। ओके, केन्ना एक्टिंग बी केला? करता आता तशें पण पळयतात त्याची हय, acting, पण अदरवायज ऑन स्टेज आमी दोगांयनी एकाच बरोबर रायगड आलाचे वजागे तें नाटक केल्लें तातूंत। लग्ना तुका आवड अशी आसा? ना, ताणें अशी एकूच नाटक केल्लें तशें ताणें एकूच पयलीं ताच्या काय पयलीं काय ना, आता रील्स आणि आफ्टर मॅरेज? हय हय। हय। ओके, घरान सगळ्यांक फुडी कोण? वॉच पप्पा केन्ना जेवण करता घरान? केन्ना केला? मम्माक हेल्प करता केन्ना? हय हय? कितें करता रे?
डाळ केल्ली दिसता पप्पान डाळ केल्ली दोगांयनी दोगांनी ओके आनी बरी जाल्ली हय हय तुका कितें आवडटा मम्मान केल्लो खंयचो डीश आवडटा तुका फ्रेंच फ्रायज डाळ एंड रायस ओ वाव आनी तुका गोबी मंचुरियन आनी आणि बटाटा अरे वा मम्मा बरी करता हय आनी पप्पा करता केन्ना कितें जेवण ना काय ना केन्नाच करिना फक्त रिल्सूच करता ओके खुबशे प्रश्न आमी आमच्या आजच्या गेस्टांक विचारतले कित्याक सगळ्यांकूच मनाक खूब उत्सुकता आसता जेन्ना रील पळयता आमी तांचे की एक्चुअली फॅमिली कशी आनी आज आमी तेच तुमचे पर्यंत पावयतली खंयचो स्वभाव रुचाचो सगळ्यांक चड तुका आवडटा केन्ना केन्ना आमचे इतले मिसअंडरस्टँडींग जाता किंवा उलोवप जाता एकामेकाचेर तापोवप जाता आसताच म्हणटा प्रत्येक कडेन हांव जसो घेवन बसता तशें तें घेवन बसना इज लायक एट दॅट मोमेंट ताका राग आयलो नेक्स्ट मोमेंट तें विसरता ओके तेका जर तुमी एक डिशा बरें कंपेर करतले जाल्यार खंयचो डिश आसतलो तो अळसाण्याच्या तोंडाक कित्याक ते सांग म्हाका अळसाण्याच्या तोंडाक सामकें आवडटा सांग खूप इज इट आनी तूं जर वर्धनाक डिस्क्रायब करतले एज अ डिश जाल्यार खंयचो वरण भात कित्याक तो मजा आवडते सामके ओके सो आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो पण आज आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर कितें तरी स्पेशल करपाचें आसा तूं आनी आमी खूब आयकलां की तूं बेस्ट जेवण करता म्हणून आनी तुजी टिफिन सर्विसीसूय आसा रायट हय ते कशे मध्ये स्टार्ट केले तुवें लायक म्हाका आवडटा एक्चुअली कुकिंग म्हजे जॉब नवीन करताले न्ही जॉब करताले हा. पूण मागीर हांकां प्रायोरिटीज केले आनी मागीर म्हाका तें पॉसिबल जायना जालें जॉब ओके सो मागीर म्हणलें कितें तरी करूंक जाय घरान सो आय थॉट की कुकिंगूय हाजोय म्हाका खूब सपोर्ट कुकिंगाच्या बाबतींत ए पण तो करता केन्ना किचनान तुका हेल्प आतां हेंका खबर ना सो हे नासतना बी केन्ना केला कुकिंग हांव ताका टेस्ट करपाक खूब हेल्प करता खंयच्या आयटमान कितें कमी आसा कितें म्हणजे चड आसा. आता तांच्या स्टायलीचे बी जे रेसिपीज आसात न्ही ते म्हज्या कडल्यान बरे जावपाक ताकाच क्रेडीट सगळे आनी कारण तो चडशे टायम ते किचनानूच आसता आणि आमचें किचन पळयत जाल्यार किचन इज स्पेशियस म्हणजे आमचे हॉल आनी बेडरुमा परस किचन व्हडलें आसा सो केन्ना केन्ना आमचे रिलेटिव्स घरा तेन्ना विचारता हो बेडरूम आशिल्लो चुकून तुमी किचन कन्वर्ट केला काय म्हणून बट शी इज मोस्ट ऑफ द टायम इन किचन आणि म्हजे एक्सपेरिमेंट चालू इवन आमी रिल्स हांव ताका कितें कितें फॉरवर्ड करता चडशे रेसिपीचेच आसता हें पळय तें पळय देन शी एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट आज जो पदार्थ करून दाखोवपाचे आसा तो खंयचो सांग मग तो सस्पेन्स आमी आतां काडुया आज कारात्याचे रायते काराताचे रायते सो हांव स्कुलान हांकां पिकअप करपाक वता तेन्ना वाटेर काराते दिसल्यार काराते पिकअप करता आनी हाडून दिता मोस्ट ऑफ द टायम कारात्याचे म्हणजे रायते मार्केटिंगचे काम सगळे तुझे हय 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 हांव चडसो बागायतदारान पडिल्लो आसा आसता पळय आनी म्हाका तुमचे रिल्स करता पळय एक तर रिल्स तुमचे स्टार्ट कशे जाले करप म्हणजे मोस्टली आमी पळयतात की एक तर एकटे सिंगल कॉन्ट्री करतलो किंवा कपल करता पण भुरग्यांक घेवन हो कॉन्सेप्ट आशिल्लो तो तुजोच फर्स्ट म्हणू शकता हय. एटलीस्ट गोंयान तरी सो तो तुका कसो सुचलो आनी केन्ना पासून तुवें स्टार्ट केले हय ते एक्चुली सगळें एक्सिडेंटलूच जालें म्हणजे एक 2-3 पॉडकास्टान हांव उलयल्लो हाच्या बद्दल की आयफोन घेतलो आनी आयफोनच्यान सुरवात जाली हांव ते व्हिडिओ क्वॉलिटी टेस्ट करतालो आनी हे रँडमली दोगूय जाण कितें तरी उलयताले स्कुलांतल्यान आयल्या उपरांत जे उलयतात एकमेका कडेन आनी तेंच हांवें शूट केल्लें आनी तेंच हांवें पोस्ट केलें बिकॉज कंटेंट खूब रिलेटेबल आशिल्लो ओके आनी मागीर नेक्स्ट डे जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना व्ह्यूज आशिल्ले 20-25 हजार सुमार सो मागीर म्हाका दिसलें की अशा प्रकारचो कंटेंट आतां लोकांक आवडूंक लागला सो मागीर परत नेक्स्ट डे परत असोच कितें तरी शूट केलो वीच वॉज नॉट स्क्रिप्टेड अनप्लॅन्ड आनी खूब रॉ असो ताका जाका वन कटूच आशिल्लो नॉर्मली आमी हेवटेन तेवटेन कॅमेरा लावन एडीट करून घालतात सो दीस वॉज लायक प्युअर रॉ कॉन्टेंट सो लोकांक तें आवडूपाक लागलें सो आमी म्हाका दिसता 7-8 कॉन्टेंट अशें पोस्ट केल्या उपरांत मागीर आमी तें स्क्रिप्टींग करपाक घेतलो ओके पहिला नॅचरली आशिल्ले सगळे on the हय spot हय सगळे हय पण ऍक्च्युली जेन्ना करता तुमी शूट आनी कितलो टायम लागता कित्याक हांकां समजोवप बाकी सगळे कॉर्डिनेशन जावप तांचे खूब वेळ मुव्स लागता इम्पॉर्टंट आमी मागीर रिहर्सल्स घेतात रिहर्सल बी करून मागीर हय हय कितली मजा येता वर करताना तरी लागता आमकां मजा येता हा कितें करता रिल्स करतना कितें मजा येता सांग पळोवया पयलीं म्हणजे दोगांचो मूड सांबाळचो पडटा कारण हांचे आतां डिमांड्स वाडपाक लागल्या आतां हे रील केलं तर मला काय मिळेल अरे प्रोफेशनल सो तांकांय कळपाक लागला की आमच्या शिवाय आतां हें जाता म्हणून अट्टा म्हणून गोश्टी सो मागीर तांकां कितें तरी दाखोवचें पडटा एक अशें मागीर डिपेंड्स बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट कितलो कठीण आसा त्या प्रमाणे रिहर्सल्स जाता टेक्स नॉर्मली 30-40 सुमार टेक्स जाता आमचे इतले? हय खूब जाता तो पण कॅमेरा वाचता मागीर केन्ना करपाक हां कंटाळटात केन्ना करपाक एक एकदां कंटाळटात पूण एक एकदां करतात सपोर्ट करतात ते तशें मागीर तांकां येता संवय जाल्या पयलीं आमकां कशी 6-7 वरां लागताली एक रील करपाक आतां इट टेक्स अरावंड 1 hour मनार हय सो तुम्ही भायर जेन्ना वता पळय तेन्ना लोक तुमकां अशें वळखपाक येतात कितें म्हणटात लोक येवन कितें म्हणटात सांग बरें तुमचे फॅन्स आसात पळय ते कितें म्हणटात तुमकां येवन
रील बरे करता रील आनी मागीर तुमकां कशें दिसता बरें दिसता मागीर बरें दिसता मागीर फोटोज बी काडना तुमच्या बरोबर सेल्फीज बी काडना हां आनी स्कुलान मागीर टिचर्स बी कितें म्हणटा तुजे फ्रेंड्स बी कितें म्हणटात तुमचे रिल्स पळोवन हांव तुजे रील पळयता म्हाका तूं खूब आवडटा चलयो म्हणटा टिचर टिचर मरे आनी तुका रे सेम सेम तशें म्हणटा आनी खूब फ्रेंड्स जाले आसतले न्ही भरपूर स्कुलान ओके सो म्हाका दिसता हेंचे कडेन उलयत रावनशें दिसता पण आमचो टायम कमी आसा सो आमकां आमचे फर्स्ट सेगमेंटान वचपाक जाय स्वाद डीश ह्या सेगमेंटान आमी वचुया आनी करुया आमचो पयलो डीश आता हातून एक चमचो भर न्ही इल्लें तूप घालता आता हांव इल्ली सोय घालता हां म्हणजे हे जितले काराती आसा न्ही ऑलमोस्ट तितलीच सोय घालता जितले तिखट जाय पळय तितली मिरची घालपाची हे मातशें हय न्हयशें गरम करपाचें चड फ्राय चड फ्राय करप ना म्हणजे आमी मसालो भाजता पळय तशें नाका मातशेंशें ओके हातून इल्लो हिंग घालता हांगा तरी हेल्प करता लर्निंग लेसन आता हे आमी वाटून घेवया तातून चिंच घालया इल्ली तातूंतच घालो हय सोय आणि हे हांवें काजू भिजू ओके दवरिल्ले काजू न्ही. वाटून घालपाक जाय हय आता ते वाटतले न्ही तितल्यासर परत एकदा हांव आणि एक चमचो तूप घालता आणि ही काराती बारीक चिरून घेतली ताका मीठ लायले आणि थोडो वेळ दवरली मातशी ताची कडूसाण वचपाक म्हणून सो वरदान आमी एक्टिंग करतना पळयला सो आज कुकिंग करतना पळोवया सगळे जाणां एक्चुअली कुकिंग करता हांव पण केल्लें मागीर कोण खायना आनी रुचे इतले बरें करता आसतना तुका गरजूच पडना न्ही ऑफकोर्स त्या डिपार्टमेंट टोटल जाय आनी चड सगळ्यांक मोस्ट व्हायरल जालो रील खंयचो तुजो मॅक्सिमम कितले व्ह्यूज आयिल्ले टचिंग अराउंड 6 million 7 million 6 आय मिलियन थिंक माय गॉड एक पेपेटाचो केल्लो तो म्हाका दिसता आमी दाखयल्या बरो हो रील तेंचो बाबा उठ रे चल जाऊया कुठे रे पेपेटा बघायला पेपेटा पेपेटा म्हणजे काय रे मलाच माहित नाही मग तुला कसं कळलं मामा आणि बाबा बोलत होते काय बोलत होते आम्ही जेव्हा पणजीला गेलेलो बघ हो तेव्हा मामाने आधी म्हटलं वर्धन पेपेटा पळय मग बाबाने काय म्हटलं म्हटलं सॉलिडामध्ये सणसणीत उठ टाकते आत्ताच्या आत्ता जाणार आहे आणि ती कपडे सुकवतल्याची काठी घेऊन ये त्याची ना सारखी मी पेटा बाहेर काढते बघ दाखवते सणसणीत पेटा बाहेर काढते घेऊन ये पण आता इतली जेन्ना मनीस खंयचो पॉप्युलर जाता तुमच्या फॅमिलीज फूल पॉप्युलर जाला सो कितें चॅलेंजीसूय तुमकां येता आसतले फेस करचे पडटा आसले केन्ना केन्ना नॅगेटीव कमेंट्सूय येता आसतले सो ते कशे कितें मागीर एक्सेप्ट करता किंवा कसले कमेंट्स चडचे म्हणजे तुमकां याद आसा की नेगेटिव्ह कमेंट्स येताले पयलीं खूब मागीर ताचेर हांवूय कमेंट करतालो मागीर ते वाडत वताले तातूंत कांय अर्थ ना म्हणजे एट वन टायम यू कॅनॉट सॅटिस्फाय एवरीबडीज रायट सो खंयच्यान खंय तुका नेगेटिव्ह कमेंट्स येतलेच पण पयलीं इफेक्ट करताले अफेक्ट करताले आनी तातूंतूय हांव मातसो शॉर्ट टेम्पर्ड मातशें सट्ट जातालें पूण आतां हांवें तें सोडलां आतां हांव रिप्लायूय करना आमी हांव जाल्यार लायक कशें करता आसा, तो आमी कितें कमेंट करता, नेगेटिव्ह सगळ्यांक आसल्यार आवडटा सुद्धा हांव अशें लायक न्ही. करता थोड्यांक आवडटलें थोड्यांक आवडचें ना Exactly, अशें हय. थोडे म्हाका पर्सनल कॉलूय येता ना हें तुमचे कडल्यान एक्सपेक्टेड ना ओके बट दॅट इज ओके पार्ट ऑफ द जर्नी रायट आनी खंयचो असो एक कमेंट किंवा कोणें एप्रिसिएशन केल्लें याद आसा की म्हणजे एक सदांच याद उरता असं एप्रिसिएशन खूब म्हणजे बेसिकली म्हाका एक याद जाता एकटो मुंबयचो कोण तरी म्हाका एक्झॅक्ट नांव खबर ना ताणें म्हाका मॅसेज केल्ली की आपूण खूब टेन्शनान आशिल्लो म्हणजे ऑलमोस्ट लायक फ्रस्ट्रेशन आनी आपूण Okay. ट्रेनीन बसलो लोकलान खंय तरी वचपाक आपल्या कामाक आनी जस्ट आपणें ओपन केलें इंस्टाग्राम आनी आय सॉ युअर रील्स आपूण इतलो हांसलो इतलें आपल्याक बरें दिसलें आपलें कितें टेन्शन आशिल्लें तें आपूण अरे वा. विसरलो सच कमेंट्स या इन्स्पायर यू एज अ Right. कॉन्टेंट क्रिएटर एक्झॅक्टली थोड्यांक दिसता की अरे हेच भुरग्यांक हा. शिकयता कशें उद्धट उलयता बट इट इज ओन्ली फॉर द Right. पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एंटरटेनमेंट एक्झॅक्टली थोड्यांक दिसता हांव घोवाक खूब वायट तरेन वागयता लोक विचारूच करना की ही स्क्रिप्ट आसता अरे. एंटरटेनमेंट पर्पज आसता तो विचारूच करना
मग आज हे सगळं ऐकून लोकांक मातशें तरी तुमचो तेंचो मायंडसेट मातसो तरी चेंज जातलो, कळटलें तेंकां रियल कशें आसा तें. आता हे गोल्डन ब्राऊन झाले नी आता आम्ही हे वाटण करून हाडला नी तातून हे घालया आणि एकदा मातशें वाळे करून हाडया, परत वाटचें पडटलें मिक्स हे वाटपाक जाय बरोबर. ओके. आता ते वाटण केला नी ते फोडणीक घालया. फोडणी खातीर परतूय आमी एक चमचो तूप आणि सासवा बरो करवील आणि आता तातून हे वाटण घालया. बारीक करया, बारीक कर. गोड घालता इल्ले गोड घालया. आणि आमी खंयचोय पदार्थ करता तेन्ना आमी सगळेचे आमचे इन्ग्रिडियंट्स आसा ते पंचामृताचेच वापरतात, ताका लागून ताजे टेस्ट आनीक बरी येता. आता होदूळ कारात्याक मीठ लायिल्लें न्ही, सो आतां हांव इल्लें घालता, मीठ चड घालना. ओके. थोडें उदक सो कारात्याचें रायतें इज रेडी. ओके. सो आमचे पयले सेगमेंटांतले आमचे पयले डीश हांगा तयार आसा आनी आमच्या स्वीटशे कपलान हे तयार केला. कडू काराते, पण आय एम शुअर की तितले कडूय लागचे ना ते रुच्यान इतले Taste कर. मोगान केला हांगासर. टेस्ट मागीर करतलीच आमी परत okay. लास्ट एका. ओके. सो फुडल्या सेगमेंटान वचुया जे आसतलो आमचो खेळ टायम. पण तेच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. बप्पा विराजमान होते ही अपना घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. मेरा बापा के हाथ पे ध्यान ही नहीं गया. पापा बिना मोदक के कैसे दिखेंगे. पंचामृत है ना. ये लो पापा के लिए पंचामृत मोदक. अब पापा भी खुश और मैं भी. धर धर में बाप्पा, धर धर में पंचामृत. विसव उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आमी पावल्या आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता खेळ टायम आणि आमच्या बरोबर आसा आमचे स्वीटशे कपल हांगासर आनी तांच्या बरोबर आमी हो खेळ टायम खेळटली. पण वर्धन जो एक मोस्ट पॉप्युलर एक्टर आसा आनी म्हाका गोंयच्या म्हाका सगळे जे पळोवपी आसा तांच्या मदीं तो खूब पॉप्युलर आसा. सो तूं आसतना हांगासर तुजे कडल्यान कितें परफॉर्म केल्या शिवाय आमी काय वचूं शकना, फुडें वचूं शकना. सो 4 लायन तुजे कडल्यान तुजो फेवरेट खंयचो तरी डायलॉग. फेवरेट असो न्ही, पूण म्हज्या पयल्या नाटकांतल्यो एक 5-6 लायनचो एक डायलॉग आसा. याद जाता जाल्यार पळयता. पश्चात्तापाला अर्थ नसतो, कारण तेव्हा क्रिया हातून घडून गेलेली असते. तू चुकलास असं तुला वाटत असेल तर तो समज मनातून काढून टाक. जगण्यासाठी प्रयत्न करणं, जीव वाचवण्यासाठी धडपडणं हा गुन्हा नाही आहे, तो धर्म आहे. नव्हे ते प्रथम कर्तव्यच आहे. पण आपला जीव वाचवत असताना आपण इतर कुणाचा जीव अनाठाई घेत नाही ना, ह्याची जाण ठेवावी. तू हिंदू आहेस हे तू नाकारलं असतंस तर मला तुझी शरम वाटली असते. पण तुझ्या निवेदनानं माझा फासाचा दोर जरी भक्कम झाला तरी मला तुझा राग येणार नाही, कारण मी मरणाला सिद्ध आहे. एकास एक हा सृष्टीनियमच आहे. गांधी मेले, नथुराम मेलाच पाहिजे. फक्त आपलं निवेदन सत्य असेल याची काळजी घे. सुपर्ब. कितली वर्सां नाटकां करता ह्या. 21 वर्सां. 21 वर्सां आनी अजूनय तितलोच फ्रेश असे डायलॉग. कितले प्रयोग जाल्ले. 7-8 प्रयोग जाल्ले, पूण तेन्ना ताची स्क्रिप्ट अवेलेबल नाशिल्ली. सो ते अख्खें नाटक हांवें बरोवन काडिल्लें हातान. ओके. सो दॅट इज हाव आय रिमेंबर. म्हणजे एकदा वाचत जाल्यार म्हाका पूर्ण नाटक बाय हार्ट जातलें. इतली मेमरी आसा. आनी तुजो हो टॅलंट कोणाक आयला दोगां पैकी चड कोणाक. हाजे पाठांतर बरें आसा विमानाचेर. विमानाचेर. ग्रेट. ओके. सो आमच्या खेळ टायमा कडेन वचुया आमी. आनी प्रत्येक भागान आमी आमची कपलां किंवा आमचे जे गेस्ट तांकां कितें ना कितें टास्क दिता. सो तुमचो टास्क म्हणल्यार तुमचो तो तू मेमे आसा सगळ्याक खूब पॉप्युलर आसता. सगळी वाट पळयता तुमचे ते तुतल्यान कितें तरी फनी जातले, आमकां हांसपाक येतले. सो आज आमी तेच तू मेमे हांगासर पळोवया. तुमकां कॉन्सेप्ट घेवपाक जाय पंचामृता स्वाद आस्वाद. तुमी शोचेर आसा. सो समथींग अबाउट फूड. तुमची डिबेट कितें तरी.
कसाय केला मग म्हाका हय दवरला. गोड साखर बी कांय घालूना मग आता इतको सद्दां कसाय कोण करून दिता? ऐको पण तू केन्ना केन्ना विसरता न्ही तुज्या हांव तकलेन हजार केन्नाच विचार चलता. विसरना वर्धन. तुका हांव कालूच तुका म्हाका गोड सद्दां घालून कसाय दिला रुचा कालूच चड ते पयस केन्नाय वचप ना. मातशें जाता रे, ताकाच तकलेन ला- विचार आसता आनी ताकाच लागून ती चूक परत घडची न्ही म्हणून तुका याद केल्या आनी काय न्ही घालूंक ना मग इल्लें घाल्यार कितें जाता? हांव पण म्हाका नाका न्ही अरे पंचामृताचे गोड ते घातले तुवें ना घालूंक ना. मागीर घातले म्हणून कितें सांगता तर म्हाका अरे आतां? इल्लें घातला रे. एक कितें तर ठरय हा रुचा आत्तां घालूना म्हणटा आत्तां इल्लें घातला इल्लें घातला म्हणजे घातला हय घातला. हा मागीर घातला काय घालूना इतलेंच सांग म्हाका पंचामृताचे गोड म्हणून घातला कितें हांवें जावं घातला मगो ते. घातला. अरे काय जायना रे बाबा. अहो, काय झालं ते तुका खबर आसा आनी म्हाका खबर आसा तुझो कसाय मरे तूच करून पी. तूच कर हांव- शेवटी तू पंचामृताचे गोड घालूनच कसाय करतलो. पय हांव वता. कोण समजतलो बायलांक यो आनी करून दी ॲक्च्युली अशी जाल्यार खरेंच झगडी जावपाची सांगासर हांव मातशी फाटीत रावलें म्हाका जालें खरेंच झगडी पेट्टा दिसता सो रियल सच्ची झगडी अशी जाता इतलें अशें. ती मातशी चड एक्स्ट्रीम असते ताजो राग भयंकर. सुंदरसो परफॉर्मन्स आणि ह्या परफॉर्मन्सान म्हाका दिसता परत एक फावटी सगळ्यांचीच मनां तुमी जिखल्या हांगासर आणि तुमच्या ह्या परफॉर्मन्सा खातीर तुमकां मेळटा क्लोव रेस्टॉरंटा कडल्यान फूड वावचर रिक्वेस्ट करतात. क्लोव रेस्टॉरंटचे ओनर हांणी येवन आमच्या आजच्या गेस्टांक तांचो फूड वावचर दिवचो. थँक्यू थँक्यू. थँक्यू ओके सो आमचो खेळ टायम हांगा सोंपता. वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जंय क्लोव रेस्टॉरंटचे शेफ आमच्या आजच्या गेस्टां खातीर कितें तरी प्रिपेर करपाचें आसा सो ते कितें प्रिपेर करता पळोवया आनी तुमी बसून ते पळया. थँक्यू. तडकावी शेफ या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा क्लोव रेस्टॉरंटचे शेफ संजय. वेलकम. कैसे हो आप? बढ़िया। आज क्या बनाने वाले हो स्पेशल? मैं पनीर चिली बनाने वाला पनीर चिली. जी। ओके सो अभी आपको क्या लगेगा उसमें पनीर चिली के लिए? पनीर चिली के लिए मैंने सारा मिर्चा बना के रखा है। ये ऑनियन लगेगा, कैप्सिकम लगेगा, ओके. स्प्रिंग ऑनियन लगेगा, गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो केचप लगेगा। ओके और पनीर. ओके सबसे पहले क्या करना है अभी? सबसे पहले मैं पनीर काट लेता हूँ पनीर चिली के लिए। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगा ओके. कॉर्नफ्लावर में। तो कितना ये मतलब? रेड चिल्ली पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ओके. और इसको थोड़ा सा ऐसे मैरिनेशन करेंगे। ओके. और मैं इसमें कॉर्न स्टार ऐड कर रहा हूँ। ये हो चुका है अभी। इसको अब डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है. जी। ओके. डीप फ्राई के बाद ये ऐसा होता है। ओके. इसके सॉस के लिए सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगा 2 टीस्पून। गार्लिक है 1 टीस्पून गार्लिक करेंगे। इसके ये जिंजर है 1 टीस्पून ही जाएगा और ये ग्रीन चिली चॉप है। ये डाइस कटा हुआ कैप्सिकम और ये डाइस कटा हुआ ग्रीन चिली। अब इसमें डालेंगे हम रेड चिल्ली पेस्ट। ओके. अब डालेंगे हम इसमें टमाटो केचप। इसको पूरा डाल देता हूँ। ये ग्रीन चिली सॉस इसको भी पूरा डालूंगा और ये सोया सॉस 2 टेबल टीस्पून। ओके. अब हम डालेंगे इसमें पिंक सॉल्ट। ये है ऑरोमेट पाउडर 1 टीस्पून और ये वाइट पेपर डालेंगे 1 टीस्पून। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर को।
पनीर को मिक्स करेंगे। ये पनीर चिली रेडी है। रेडी है? हाँ, इसमें अब ऊपर से डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन। ओके, सो आमचे पनीर चिली हांगासर रेडी आसा आणि संजयान आमकां हे चुटकी उबे करून दाखयले. थँक्यू सो मच. वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जे आमी आस्वाद घेतली आमच्या आजच्या दोन्ही डिशीसांचो. ते पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. पापा आ रहे ये वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. बप्पा विराजमान होते ही अपना घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा. अरे ये क्या, बाप्पा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. मेरा बाप्पा के हाथ पे ध्यान ही नहीं गया. बाप्पा बिना मोदक के कैसे दिखेंगे. पंचामृत है ना. ये लो पापा के लिए पंचामृत मोदक. अब बाप्पा भी खुश और मैं भी. धर धर में बाप्पा, धर धर में पंचामृत. लिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आमी पावल्या आमच्या आयच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद. आई आनी बाबाक जेवण करतना पळयले कशें दिसले. बाबा आईक हेल्प करता ते पळोवन बरे दिसले. बरें दिसले. आनी तुमी केन्ना करतात मम्माक हेल्प करता. कितें करता रे. भांडी बी घासता. हांव वयस लिंबू सरबत करून दिता. कोण आईक दिता. आनी आनी कितें करता तूं. म्हणजे आई जरा जेवण करता ते सगळ्यांचे मीठ दिया काढून दिता. वाव गुड बॉय. हा. आणि म्हाका सांग तापयता कोण तुका सगळ्यांक चड, बाबा की आई. कोण तापता चड. दोगांय तापयता. पयलीं दोगूय तापयताले. आई आमकां एक काठीन मारताली म्हणजे बडीन मारताली. ती हांवें बडी जळून उडयली. अरे वा. ओके, तांची तुम्ही मस्ती पळयता, तांचे तुम्ही प्रश्न सगळे आयकतातूच, पण आता पळयात ते अमके इनोसंटली सगळे कशे सांगतात ते एक एक पोल तेंची खोलतात दोगांची. ओके, आनी रिल्स करतूक आतां कितें कितें तुमकां मेळटा सांगा. कितें कितें येता आई बाबा तुमकां. तुमी कितें कितें मागतात. हांव रील हो करतले मागीर कितें दिता म्हणून सांगता तुका. गाडी. गाडी. आनी आई म्हाका मॉडेल ऑफ कार दिता. ओके, आनी तुका हॉट व्हील्स. हॉट व्हील्स. आनी चॉकलेट्स बी मागिना. आवडना चॉकलेट्स बी खावपाक ना. म्हाका फेरेरो रोशर आवडटा. आवयस. आनी तुका सेम. सेम. कोण हाडून दिता तुका. बाबा दिता की आई दिता हाडून. दोगूय. दोगूय जाणां. सगळ्यांत चड लाड कोण करता. दोगूय. दोगूय जाणां करता. वाव. सो एक एक गजाली आमकां बऱ्यो आयकपाक येतात आनी सारक्यो तेंचे निरागसपणान ते सांगतात. म्हणजे सारके इनोसंटली. कांयच तेंच्या मनान स्क्रिप्टेड ना, कांयच ना. आनी म्हाका दिसता रिल्सांनी आमी जशें तांकां पळयता तशेंच ते आसात. क्यूट आनी स्वीट. आनी आमी संस्काराचे जेन्ना उलयतात तेन्ना रुचान आनी वर्धनान तांचे खरेंच खूब बरे संस्कार केल्ले आसा. जेन्ना हांगा पासून आयलात ते इतले सारके बरे उलयतात ते मेळून मिसळून सारके अशें की खूब वेळ वळखतात कशें आमकां. ताज्या बरोबर खुबशे क्लासिसांकूय तुमी तांकां घातला न्ही गो. चेस आनी तबला चेस आनी योगा वताले ते पूण मागीर तांकां हॅक्टीक जावंक लागले मागीर आमीच स्कीप केले. ओके, सो आमच्या आस्वाद सेगमेंटान आतां आमी हे जे आज 2 डिशीज हांगा तयार आसात ते आमी टेस्ट करून पळया. आनी आय एम शुअर की तुका मातशी उत्सुकता लागला आसली कारात्याच्या रायत्याची. स्पेशली हांव ट्राय करूं शकता.
बरें आसा आवडले तुका टेस्टी. टेस्टी सांग मरे कशे लागले ते पेट्रोल पंप. पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप सायन. ओ माय गॉड कमेंट तुका कसो मेळता तसंच तो कितें ताका आवडलें न्ही आहन आवडलं रे आई पेट्रोल पंप आ म्हणटलो. तुम्ही सांगा रायता कसो जाला तो? आणि कॅशनट घालून याची बिटरनेस या कोण कडूपणा ती सगळी गेली. तुम्ही सांगा. पनीर वॉज गुड म्हणजे नॉर्मली हांव इंडायट पनीर प्रिफर करता. ओके दिस इज वन ऑफ द गुड पनीर चिलीज आय हॅड सो फार. आमकां आज वेळ दिलो ताका लागून खरेंच तुमकां थँक्यू व्हेरी मच तुमकां सगळ्यांक. आणि अशेंच बरे बरे रील्स करून सगळ्यांक आमकां एंटरटेन करतले मरे. ओके आणि फुडल्या आमच्या फॅमिलीच्या वतीन हांव पंचामृता स्वाद आस्वाद ह्या प्रोग्रामाक तशेंच तुमकां तुमच्या अख्ख्या टिमीक आनी क्लो हॉटेलाच्या पात्रांवाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू थँक्यू सो मच. थँक्यू. आणि आजचो भाग सोंपोवचे पयलीं एक मेसेज तो बनता तुजे कडल्यान. आमी रिल्स करपाचो केन्नाच उद्देश नाशिल्लो किंवा आमकां फेम मेळपाक जाय किंवा फेमस जावपाक जाय असो केन्नाच हें नाशिल्लो उद्देश नाशिल्लो. इट वॉज जस्ट दॅट की तें एक्सिडेंटली क्लिक जालें एंड देन जशे जशे रिस्पॉन्सीस येवपाक लागले वी ऑल्सो स्टार्टेड डुईंग इट लवींग इट. सो कालूच हांव एका कॉन्टेस्टाक गेल्लो थंय सुद्दां हांव भुरग्यांक सांगतालो की इवन इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर जाल्यार एक कितें तरी उद्देश आपूण हातूंतल्यान पयसो करतलो किंवा आपल्याक फेम जाय ह्या उद्दिश्टान करचें न्ही. जर तुमकां तें आवडटा आसत जाल्यार तातूंत हळू हळू ती रुची डेवलप करून तें करत रावचें आनी जेन्ना ज्या वेळार तुमकां जें कितें मेळपाक जाय तें आपोआप तुमचे कडेन येतलें. बट कीप ऑन वर्कींग कीप ऑन डुईंग इट. सो वर्धनचो होच मेसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपया. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा. विशाल हेंकां तशेंच तेंच्या फूल टिमाक खरेंच मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां परत एक फावटी थँक्यू सो मच फॉर बींग ऑन माय शो. थँक्यू सो मच. रिक्वेस्ट करता संजीव नाईक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटिव्ह आसात आनी आमच्या आजच्या गेस्टांक पंचामृता हॅम्पर दिवचो. थँक्यू. थँक्यू. फुडल्या भागान मेळुया अशेंच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर तांची इन्स्पायरींग स्टोरी पळोवपाक तांची फुडी सायड जाणून घेवपाक. तो पर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.